प्रमोद सावंत सरकाराक इतली तरी म्हाका दिसता खबर आसपाक जाय, ताका खबर ना जाल्यार तेजे ते हे बिल तयार करपी जे ऑफिसर्स असता ह्या ऑफिसरांक तरी खबर आसपाक जाय की गोंयांत जी कोमनिदाद आहा आणि जो कोड ऑफ कोमनिदाद आहा या कोड ऑफ कोमनिदादाच्या आधाराच्या सकयल किंवा त्याच्या कायद्याच्या सकयल खंयचोच मनीस कोमनिदादची जमीन विकती घेवंक शकना, ती मागीर 250 मीटर असो किंवा 2.5 मीटर असो. इवन सरकार गव्हर्नमेंट कॅनॉट परचेस द लँड, कोमनिदाद लँड, हे लक्षात धरपाक जाय. हे कायद्यान आसा. आणि खंयच्या आधाराचेर प्रमोद सावंत सरकार सांगता ना 250 मिटरांची घरां आहा ही कायदेशीर आसतली. तुम्ही कितें लोकांचे इलेक्शन येता म्हणून लोकांच्या तोंडाक पानां पुसूंक येयल्यात काय कितें? कोमनिदाद लँड जे असता हे 99 इयर्स लीज जावपाक शकता, 99 वर्साचे लीज जावपाक शकता, पण ते विकत घेवंक इवन सरकार विकत घेवपाक शकना. लोकांचे ते सोडूनच घाल. सो ही जी फटिंगपणां आहा ही भूमी अधिकारणी बिल तांच्यांनी जे कितें भूमी अधिकारणी भूमिपुत्र आम्ही पळयता रेल्वेनसून बी हे दिसांनी बरे कॉमेंट जाता. भूमिपुत्र अधिकारणी बिल हे जे आहा हे निवड लोकांच्या तोंडाक पानां पुसपाचे बिल आहा. हो तेंचो पॉलिटिकल स्टँड इलेक्शन बेगीन आहा. म्हाका दिसता हायकोर्टान ह्या दिसांनी केन्ना तरी डिस्क्वॉलिफिकेशन पेटिशन सुनावणेक येवपाचें आहा आणि ते सुनावणेक जर येत जाल्यार हो सरकार डिझॉल्व जावपाचे वाटेर आहा. कारण हायकोर्टान डिस्क्वॉलिफाय जावपाक दिवचे ना, ते डिझॉल्व करतले आणि डिझॉल्व केल्यार इलेक्शन बेगीन आहा. आणि हेका लागून आनंद फानंद म्हणजे कसलोच हेचे फाटी फुडें विचार करिनासतना हे बिल हाडलेले हा. आमची मागणी आहा सरकारा कडेन. हांव विधानसभेन आसतना सदांच हांव मागतालो की बेकायदेशीर घरां आहा ही कायदेशीर करची, पण ती कायद्याचो आधार घेवन करची. म्हाका मनोहर पर्रीकर सदांच सांगतालो किरण ते करपाक मातशें खूब डिफिकल्ट आहा. कारण कोमनिदाद कोड जो आहा ह्या कायद्यान पयलो बदल घडोवचो पडटलो आणि तेज्या उपरांत ह्यो कांय गोष्टी जावंक शकता. सो हे जे केल्ले आहा हे निव्वळ फकाण आहा गोंयचे जनतेचे आणि बाकीचे जे सो कॉल्ड भूमिपुत्र. हांव नको 30 वर्साचे भूमिपुत्र, आमकां 60 वर्सां जाली इंडिपेंडन्स जावन, आणि जे पुर्तुगेज टायमाच्या पयलींसून गोंयांत रावपी ते कोण तर मागीर 30 वर्साचे जर हांगा भूमिपुत्र जावपाक लागले जाल्यार बिफोर पोर्चुगेज सुद्धा जे हांगासर गोंयकार जे रावतात, गोंयची पारंपारीक जे हांगासर लोक आहात, हेंकां मागीर कितें म्हणप ह्या प्रमोद सावंत सरकारान हे तेणीनूच ठरवचें. थँक्यू. ह्या बिलाक तुमचो विरोध सरकार हो सरकार जो आसा तो फक्त ही सगळी एक टीव्हीचेर सिरियल चलता रात्रीचो खेळ जाले म्हणून, तशें फक्त रातीर खेळ करता. कोणाक भितर घेवपाचे, कोणाक खंयची बिलां पास करपाची, आणि बुलडोज करून बिलां पास केला बुलडोज करून. पण सरकाराक एक खबर आसा, प्रमोद सावंत सरकाराक एक खबर आहा, जी बिलां ताणी पास केला चड करून भूमिपुत्र अधिकारणी बिल हाका कायद्याचो घटनेचो खंयचोच आधार ना हे तो पुरेपूर जाणा. आणि जे वोट बँक आसा, जी वोट बँक आहा त्या वोट बँकाक चड करून सांकवाळ बी अशे एरियेक जी वोट बँक आसा त्या वोट बँकेक अट्रॅक्ट करपा म्हणून जरी केला तरी ताजो फायदो तांकांय मेळचो ना आणि गोंयच्या असर भूमिपुत्रांकय मेळचो ना. हे ताका खबर आसा कित्याक हो कायदो घटनेच्या हाजेर चलचो ना, कोर्टाक तो भायर पडटलो. हाचे पयलेय वेळोवेळी कायदे भायर पडिल्ले आसात. मुणकार कायदो जो आसा तो खरो म्हणजे जर चालीक राहिल्लो तर गोंयच्या खऱ्या भूमिपुत्रांक न्याय मेळटलो. मुणकार आनी कुळू कायदो इतले मामलेदारांनी जॉईंट मामलेदार घेतला. प्रत्येक मतदारसंघाक जर एक मामलेदाराक जर काम दिल्ले फक्त मुणकार आनी कुळू केसी पळयतलो म्हण तर आज गोंयचो मोठो प्रॉब्लेम सॉल्व जाता आशिल्लो. पूण ते करपाची तांकां उमेद ना, तांकां ती इच्छाय ना, राजकीय इच्छा शक्ती ना. ते अशेंच गिमीक करून वोटिंग करून आपण निवडून येतलो काय पळयतात. हो कायदो हाजे पयलीं जेन्ना वेळोवेळी कायदे हाडिल्ले ते भायर पडला. मुणकार कायदो हाका आतां ताणें कितें म्हणलां की भूमिपुत्र अधिकारणी कायदो हाका खंयच्याच कोर्टाक हें करपाक मेळचें ना, चॅलेंज करपाक मेळचें ना. हे धांदांत ते खोटे उलयतात. असो खंयच ना की कोर्टाक कायदो चॅलेंज करपाक मेळना म्हणटे. 9th शेड्युलाक घातिल्ल्यानूच मुणकार कायद्याक चॅलेंज ना. पार्लमेंटान 9th शेड्युलाक ती घालची पडटा. 9th शेड्युलाक घातला म्हण आज पर्यंत मुणकार कायदो चॅलेंज करपाक मेळना. ना जाल्यार मुणकार कायदो चॅलेंज जाता आशिल्लो. आता खरी जबाबदारी आशिल्ली की मुणकार कायदो आणि जो पास जाला ताची इम्प्लिमेंटेशन करपाचें.
72च्या पयलींचे जे कोण आमच्या गोंयांत रावताले मुणकार म्हण, ज्या भाटकाराच्या भाटां, कोमुलदादीच्या भाटां, देवस्थानाच्या भाटां, तांकां खरें म्हणजे मुणकाराची सनद दिवपाक जाय आशिल्ली. ती सनद दिवपाक ह्या कर्मदळिद्रा सरकाराक जमना. आनी हे नवे अधिकारीणीचे बिल हाड ते लोकांक फक्त फोटोवपाक पळयतात, हाजो कोणाकच फायदो ना. फक्त तांकां 6 म्हयने गेल्या पुरो जाला. तांकां खबर आहा राज्यपाल हाका परमिशन दिवचो ना, गोंयचे लोकय बी ताका मान्यता दिवचे ना. आनी हाचो एकच परिणाम जावंक शकता, गोंयच्या लोकांना अलर्ट जावपाक जाय. हांवें काल एक कडेन सांगिल्लें की गोंयच्या लोकांना अलर्ट जावपाक जाय की अशें हे कर्मदळिद्री जे सरकार आसा त्या सरकाराक परते निवड दिवपाक जायना हांगा कळपाक जाय. आतां म्हाका हातूंतल्यान एक दुबाव मारता की प्रमोद सावंताचें पळोवचें पडटलें की तो 30 वर्सां पयलीं आयिल्लो काय कितें काय म्हण, म्हणटाणे तो 30च वर्सां घातला काय म्हण. हो एक संशोधनाचो विशय आहा की प्रमोद हांगा जो सावंतवाडीच्यान हांगा आयला तो खंयच्या वर्सा आयला तें पळोवचें पडटलें. कितें भुमिपुत्र ताका कांय जाण भुमिपुत्र म्हणनात म्हण एखादी तो तें घेवन घातला काय म्हण. हाजेर बारीकसाणेन हें करचें पडटलें. आमचो ह्या बिलाक विरोध आसतलो, गोंयच्या लोकांचो आसा आनी गोंयच्या लोकां बरोबर आमी आसात. त्या सबंद गोंयांक खवदळ पडिला की ह्या बिलाच्या विरुद्ध आनी अशी खंयची बुलडोज खंयची बिल घालतात. म्हाका खबर ना की ताचेर डिस्कशन करपाक कितें आशिल्लें. जे आमदार 40 लोक आमी निवड दिला, जे 40 आमदार विधानसभेक बसतात, त्या विधानसभेक जर तुज्यान तांकां सामोर येवपाक जायना तर तूं जनतेक फाल्यां कसो सामोर वतलो हो प्रश्न आसा. तेन्ना राज्यपाला कडेन मागतात कित्याक बिलाक कन्सेंट मेळपाक डिफिकल्ट आहा आनी कन्सेंट मेळ्ळ्यार सुद्दां हें बिल लोक मानून घेवचे ना. 6 म्हयन्या भितर इलेक्शन आहा आनी 6 म्हयने भितर तर इम्प्लिमेंट जावंक शकना. एक म्हणल्यार बिल विजय बाबान तुमकां सांगला द बिल इज कम्प्लिटली अल्ट्रा वायज टू अदर डिपार्टमेंट्स. म्हणजे तू बाकीचे डिपार्टमेंट सगळे बुलडोज करता हातून. तुझे टीसीपी, पंचायत, बाकीचे जितले डिपार्टमेंट्स आसात तुका खंयचेच डिपार्टमेंट तुका लागना. सो टेक्निकली दिस बिल बिकम्स अल्ट्रा वायरल टू द अदर बिल्स. सो अशें जावंकूच शकना. यू कॅनॉट ओवररूल अदर डिपार्टमेंट. मागीर टीसीपी डिपार्टमेंटाचो फायदो कितें जालो, पंचायतीचे डिपार्टमेंट कित्याक जाय, पंचायत ग्राम पंचायत म्हणल्यार कितें आता हाऊस नंबर ग्राम लोकल लेवलान वता न्ही. सो नन ऑफ दिस डिपार्टमेंट विल बी टेकन ओवर इनटू कन्सिडरेशन. म्हणजे कचरो दिस डिपार्टमेंट विल बी शट डावन. सो बेसिकली लॉट ऑफ टेक्निकल थिंग्स आर देर. आनी तशेंच तुमकां याद जातलें द गव्हर्मेंट हॅज फायल्ड एफिडेविट इन सुप्रीम कोर्ट somewhere in 2011 when all the chief secretaries of various states were directed. तेन्ना सरकारान दिल्ले. and now this is complete to contrary to the affidavit. माझे कडेन एफिडेविट कॉपी आहा, तुमचे कडेन दिता, तुमकां दिता. टू द कॉन्ट्ररी टू द चीफ सेक्रेटरीज एफिडेविट फायल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट. म्हणजे मुख्यमंत्र्याक गाय गडबडीन किरण बाबान सांगला तशें इलेक्शन नदरेक धरून केला. कायद्याचे हे पळोवप ना, फाटले रिकॉर्ड्स पळोवप ना, काय ना, लायले गाडी स्टार्ट मारली. So basically this bill is completely ultra-vires to other departments. They have taken all departments on board, come to a consensus. That is why Vijay Sardesai said, किरण बाबान सांगला तशें म्हणून विजय सरदेसाईन सांगिल्लें की बिल सिलेक्ट कमिटीक धाडात, तर अभ्यास करूया आनी करूया ते म्हणजे सारखे सगळे हे करूनच करूया करपाक जाय जर. पूण ते आयकनात न्ही. 27 मस्ती मारल्या तांकां. 27 नंबर जो आहा तो वेळ लागचो ना 4 आनी 5 पावपा. आनी जे तरेन ते वचपा लागले आतां धोल ताशे वाजोवंक लागले एअरपोर्टा वयले. तो हातून दिसता की सत्ता तांकां तकलेक मारिल्ली आसा. आनी फ्लड्स येवन अजून किरण बाबान सांगिल्ल्या भशेन घरांतले अजून चिखल भायर सरत हे जालें ना, क्लीन जालें ना. हांगा ढोल ताशे वाजोवपाक लागले. सो हांची नियत कितें ताजे वयल्यान स्पश्ट जाता. आनी हांकां अहंकार इतलो लागला हांकां की पावर तकलेन गेल्ले आसा. सो खात्री आसा की ज्या तरेन हे वतात गोवा फॉरवर्ड पक्ष समज हे आसा सारखे की हे सिंगल डिजिटार बीजेपी पावतले तर मातूय दुबाव ना.